का देवान दिल्लें व्हरतें एक देणें तें आयच्या दिसा वासाप वासूंक देवाचें उतर परगट देखून वाचचें न्ही परगट करचें. आनी एक तुमचे लागीं एक विनंती, तुमी वासूंक उबे रावतना जरा तुमकां कळीत ना म्हणून न्ही जस्ट उडासा काडचें. केन्नाच बागा नाकात. मायक तुमच्या तोंडाक येचें. वाचतना मनशान नीटच रावाचें. भागोवंक ना. मायक सकयल करणे. मायक आमच्या तोंडाच्या लेवलाक आसूं दी. आमी नीट रावल्या भागोवंक ना. भागल्ल्या कुठले खालें ताकल्यार आमचे लंग्स चोक जातात. आमी नीट रावून पोट इल्लेशें भितर वडी जाय. उडले कुडले लंग्स टायट जातात. आनी त्या लंग्सांतल्यान वारें वयर येता आसतना आमच्या लॅरिंग्स ऑर फॅरिंग्स सावंड बॉक्स आसात आमच्या हांगासर वॉयस बॉक्स येता आसतना परफेक्ट आवाज येता. आनी आवाज हांगा पडा जाय करेक्ट. तितकेशें इशीन आयल्यार आयकना न्ही स्टमाक. इल्लेशें आयल्यार आयकना. इल्लेशें वयर गेल्यार आयकना. इल्लें सकयल आयल्यार आयकना. हांगा आयल्यार मात आयकता. हें मतीन दवरचें. देखून भागोवंक ना. निट्ट रावचें. आनी बूक जर तर तुमी थोडी मस्त हायट आसलीं आसात, बूक हातान धरा. बूक हाचेरच दवरून वासिचें म्हणून कांय ना. आनी तुमी घडये घडये वयर पळयचें म्हणून ना. तुमचें तोंड पळोवंक कोणाक इंट्रस्ट ना जावंक पुरो. पूण वाचलीं उतरां आमचे कडेन बूक नात. तुमी वाचलें हर एक उतर किलो मारले बरी आमच्या मांड्याक लागा जाय. तो एकदम स्वस्थ जाय जाय. खंयसर कोमां घाली जाय थंयत घाली जाय. खंय घाल्यार जायना. वाचतना मोर्नाच्या मिसाक एक सिराकाच्या ग्रंथांतलें वाचप आसा. नितीवंतांच्या आत्मे सर्वेस्पराच्या हातांत आसात म्हूण तें वाचप. तें येवचें थंयसर तांतूय तांचें भायर सरप. मुसलां कालें करतात म्हळ्यार तांचें भायर सोरोप. शब्द अर्थ अपार्थ जालो न्ही. समजता मो. तांचें भायर सरप. तांचें भायर सोरोप कालें ताचो अर्थ. त्या वाचपाचो अर्थ कालें जालो. देखून भागोवन जो मनशान नीट रावचें. जर तर बूक तुमकां उखलूंक जाय उखला. कित्याक म्हळ्यार आतां मायक म्हज्या लेवल थोडी म्हज्या परस 1 फीट हायट आसलीं आसात आनी मायक हांगा करीचें. तांणी बूक हांगा दवरल्यार 1.5 फिटीच्या उपरांत अक्षरां आमकां दिसनात. आमच्या दोळ्यांक देवान एक कॅपॅसिटी दिल्या. आनी बूक धरता आसतना असो धरल्यार जायना. असो धरलो जाल्यार कुडले आमच्या गुमटी बागाली. गुमटी बागल्ल्या कुडले ही शिकुरनळी म्हणटात पळय विंड पायप हो बेंड जालो. हें उडास दवरा. काल तुमी कुलेरां उडास दवरले बरी. तुमी तोटाक झाडांक उदक सोडटा आसतना तो रब्बर असो पायप बेंड जालो जाल्यार ह्या जळपणे असो जाता. उदक येता मागीर असो सोमा करीचे तो. तशेंच आनी तूं पास जायना. गुरगुरू जाता. क्लॅरिटी ना. देखून बूक नॉर्मली धरची रीत ही 45 डिग्री एंगल. आमचे दोळे हांगा पडा जाय. आमकां पळयतना मनीसी दिसा जाय. अशें करूंक ना. अशें केल्लें कुठलें आयकतल्याक इरिटेशन जाता. बूक एपटीन धरलो हालोवंक ना. आनी थोड्यांक सवय अशें रावचें. परतून मागीर ह्या पांयान देडा पांयान रावचें. इट इज एन इन्सल्ट टू गॉड एंड टू एवरीबडी. एक पटी रावल्या मागीर पांय सुकोवंक ना. बरीं थोडी पटी बरीं वेल ड्रेस्ड आसलीं आसात. आयलीं देडा पांयान रावलीं. नो. पयलें मालगड्डे म्हणटा खाल पॅकाट मोटला रे घालीचे रे कोटयेक म्हणटालीं पयलें. तुमच्या मालगड्ड्यांनी मुळां आसतलें तुमकां देडा पांयान रावल्यार. पूण आतां कालें करचें कोण आपण हें सांगचें आतां सांगूंक जायना. एनीवे हें उडास दवरा. उतार परगट करचें. देवान तुमकां जावंक पुरो आज कोण वाचतात तांकां आज देवान हें भाग दिलां. परतून एक पोटी तांकां वयर येवन वाचूंक भाग मेळात गी आमकां कळीत ना. देखून सिरो मालाबार बेलतांगाडी डायसिसाचें तांच्या मिसांत निमाणी वळून मी सगळें जावन वचोन येता क्रिस्ताची शांत मुदारता जाल्या मागीर थंय तांकां एक वाक्य आसा. देवा हांव परतुनी एक पटी येवन ह्या पवित्र कुर्बानांत भाग घेवंक म्हाका मेळटा गी ना गी कळीत ना. ಒಂದು ಕೂಡಿ ಇನಕಿ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಬಾನತ್ತಲೆ ಪಂಗೆಡ್ಕಾವೆಂಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೆಟ್ಟು ಮಾರಿಂಜೋಡ म्हूण सांगून तांणी वेचें भारी अर्था बरी उतरांती परतून एक पोटी म्हाका येवन ह्या मिसांत भाग घेवंक अवकाश मेळात गी. परतून एक पोटी त्या वाचपाच्या स्टँडाचेर रावंक पावो जायत गी कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार आमी भायर सरतना तुमचे बुतांव ह्या हुक्कू तुमी घाल्यात आज ते काडचे कोणें गी म्हणलें कळीत ना. समजता म्हण चिंता. बुतांव घालतना आमी घाल्यात आज हे काडचे कोणें गी म्हणलें तुमकां कोणाकी कळीत ना. म्हजें न्ही तुमचें म्हळें म्हजें म्हाकाय कळीत ना. हें समजून घेवचें.